तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकायो, तुझे कुशी सरगट जाता तशे संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचे सुकलेलां बक्षितां, तशें आमचे पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बागन आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा परमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताने राजबोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप कट्टले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप कट्टले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप कट्टले आमकां शांती दी. हो जावन आसा समी जेजू क्रिस्त, देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Zogoli kains makaulina sumi mozogoli kains makaulina sumi mozogoli सदा घटाय दिता सत्यानी नीट वाटानी सुमी म्हाका सोलून वयता सुमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका सगळ्या
ताची दया माया आसा ताच्या घरांत सदांका जीव म्हाका फावो आसा सोनी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उडीना सोमी 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 म्हजो गोळी कांयच म्हाका उडीना कांयच म्हाका उडीना दायकन बसा रेतीर आखेर जातागी रेतीर आरंभ जाता a spiritual renewal is it getting ended or it's starting केदाळा सुरू जाला आयतारा सुरू जाला पळय गे खंडिसावन आज इगर्जेंत रिट्रीट प्रिचींग या रिट्रीट डान्सिंग आखेर जाता आसतना हें आमी आमच्या कुटुंबान मुंदरसून व्हरूंक आसा आज हांगा उबो रावला हांव तुमकां आत्मीक नवीकरणाक स्पिरिच्युअल रिन्युवलाक कुमक केल्ल्या सर्व आमच्या याजकांक देव बरें करूं म्हणून मस्तू जाणांनी येवन सांगलें म्हाका रिट्रीट बरी जाली बऱ्या उतरांनी समजोवच्या रितीन तांणी आमकां इन्स्ट्रक्शन्स दिलात आनी एनिमेट केलां आनी बहुत अर्था बरी ती जाली त्या देखून खंडीत जावन असो फोळू आमच्या फिरगजेंत आमच्या मुखल्या जिणयेंत सदांच्या जिणयेंत आनी आमच्या कुटुंबांनी दिसतलो म्हूण हांव पातयेतां एक प्रॉब्लेम आसा म्हाका कांय फिजिओथेरापिस्ट येवन कांय सवाल करतीत गे म्हूण कित्याक म्हूण सांगल्यार पांय कुंटून येतलें फाटी येताना सुडसुडीत गेल्यात तशेंच जायते जाणांनी सांगलां ग्लास फूल आसा म्हूण सांगून ते देखून ह्यो सर संगती आमच्या मोतीन दवरता आसतना आमचे जिणयेचें रिन्युवल नवीकरणाक हो एक अवकाश हातूंत भाग घेतल्या तुमकां हांव पयलें देव बरें करूं म्हणटा आनी हाका सगळें संपूर्ण तरान आमचे संगता रितीर करूंक आदार दिल्या मानादीक बाब स्टीवन लोबो OCD तुमी जाणात कोण म्हणून सत्संगात दिला फादर टोनी डिसोजा OCD आनी आज परत आनी एक याजक रॉकवेल डिसोजा OCD तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हर एक फावटी हांव इगर्जेंत आसतालो ना जाल्यार म्हज्या ऑफिसांत तुमी जाणात हांव सगळे इगर्जेचें प्रिचींग आनी सगळें थंय फॉलो करत आसा म्हूण सांगून आनी हांवें फॉलो केलां आनी तांकां सर्व तांच्या वावराक या एनिमेट केल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आज ही फादर रॉकवेल नवोस आयला आनी वडिलांची जबाबदारी भुरग्यांतय आनी भुरग्यांची जबाबदारी आनी वडिलांनी कशें भुरग्यांक एनिमेट करीत म्हणलें दाखोवन दिलां असो फोळ खंडीत जावन आमच्या भुरग्यांतय आनी युवजनांतय पळोवंक मेळटलो म्हणून हांव पातयेतां त्या देखून फादर्स तुमकां सगळ्या फिरगजेच्या बाबतींत हांव देव बरें करूं म्हणटा ही सगळी रितीन मांडून हाडूंक वावुरल्यात फादर अश्विन क्रास्ता सहायक विगार आनी तांकां संगात दिला तितलोच फादर नेल्सन पेरीस तांकांय कित्याक म्हाका कांयच तांणी हाचें टेन्शनच दिवना सगळें अरेंजमेंट तांणीच पळयलें
आनी हांव सांगात आसुल्लो वय पूण तांणी पळयल्लें देखून तांकां तशेंच आध्यात्मीक समितीचो कन्व्हेनराक आनी सर संध्यांक आनी ह्या इरेतेर अर्था बरी जावंक वावुरल्या सुमेस्तांक हांव आमच्या बाबतीन देव बरें करूं म्हणटा खंडिसावन तुमकां बरें मागता आनी इरेतेचो फळ मुखल्या दिसांनी आमी जियोंक प्रयत्न करया देव बरें करूं. म्युजिकांत आमकां संगात दिला क्रिस्टोफर मिलाग्रिस. तुमी ताका पळयला उबें रावची गरज ना न्ही आं जाय जाल्यार जाल्यार तुमी आपया हय कित्याक खंतार ह्या गितां आमच्या मागण्याक दोडट्या तरान आदार दितात. देव बरें करूं क्रिस्टोफर. प्रेज द लॉर्ड. मोतीन कितें जोर करना सातगी वेळ पळोवन फस्ट दीस सांगलें हांवें लास्ट दीस इल्लें चड जातालें देखून जोर करनाकात मोतीन तस म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देव बरें करूं सांगूं काशें ता 2 मिनटां घेता बाबानो आनी भयणीनो घेवयेत मू एक घडीत सांगता संपोवच्या पयलें. आम जॉयन जावन 3 वर्सां जाल्लीं कुशालनगर आमी नोविशेट मडिकेरी नोविशेट करनासल्ले हांव थंय म्हजे सांगात आसले दुसरे बाबू आनी तांचे पैकी एकलो जावन आसा ब्रदर विनोद. अकरेके दाळे हें घडीत एक सांगता हांव. आनी ह्या भाव विनोदाक खेळचें म्हळ्यार जालें वॉलीबॉल म्हळ्यार जालें जीव सोडचें. आनी हांव एक सारकी नान म्हज्यो गांठी सगळ्यो म्हजे वांकडे आसता थंय हांगा आनी ताका खेळ्ळ्या उपरांत विन जायचें. ताच्या टिमांत हांव केन्ना पडटा म्हाका वॉलीबॉल लिफ्ट करूंक येता म्हजे बॉल आनीकल्या सायडीक येताले आनी ते स्मॅश करताले म्हजे पॉयंट्स गेले गेट आवट भायर वच म्हूण आनी भायर वचून बसचें आहलें. बेजार जातलें पूण खेळूंक जायना कितें करचें. घरा भितर आयल्यां कोर्ट आतां आयल्यां घरा भितर रिगल्यां तो आमचो बिंदास कांय प्रॉब्लेम ना ताका राग ना ताका उडास ना कांय ना पूण म्हज्या मोतींत बेजाराय आसा राग आसा ताणें जोर केलें म्हणून. आनी घडलें की थोड्या तेंपा उपरांत ताका तकली पडापड आयली ताप आयलो ब्रेन फिवर जालें हांगा CSCS हॉस्पिटलांत 1 म्हयनो कोमांत आशिल्लो. 1 म्हयनो भरती संपल्या उपरांत देवादीन जालो. आतां भिकरना कटे थंयसर फोंडान थंयसर आसा पूण म्हजी एकच चिंता पूत ह्या दिसा हांव राग केल्लो सॉरी म्हणया म्हळ्यार मनीस ना. बोक्साने मागया म्हळ्यार मागोवंक जायना. खालती विनंती म्हजी आसलेल्यांक हंकारा वरवीं होगडाय नाकात. हेंच करता आमी. जी कोण आमच्या सांगात आसात तांचो महत्व आसतना आमकां कळना देखून आसतना तांकां होगडाय नाकात. नातले ते दळा सुरसुरून कांय फायदो ना. ताची सूख नातली ताका खेळच्यांत इंट्रस्ट आसुरलें पूण आमकां परतून फाटीं वचोंक आमचें मन आमचो हंकार सोडनातलो. त्या देखून बाबानो आनी भयणीनो जावंक पुरो आवय बापय जावंक पुरो भुरगीं तुमच्या हंकारान आसतना होगडाय नाकात. पयले दीस हांवें सांगलां मागीर हांगा मरणाची पेट पळोवन रडचें कांयच फायद्याक पडना. नाकशी वोट जातना नाकशीत कातरया. पण द थिंग्स गो बॅक डोंट कट रिलेशनशीप रादर कट युअर इगो. समजालें म्हूण चिंता बाबा आनी भयणी. जर हें तुमी प्रयत्न केलें तुमच्या जिवितान खंडीत जावन सगळें बरें जातलें. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तर मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो देव बरें करूं म्हणटा पयल्यान धन्यान देवाक 4 दीस हे फावो केल्ल्या खातीर. दुसऱ्यान हांगासर म्हाका ही रितीर प्रीच करूंक अवकाश करून दिल्लें सांग पुरो विगारा मरिफात पूण चडीत वावर केल्लो दिसान दीस कॉल कर हांवें येस म्हणटा मसोर फादर येस म्हूण सांगलें बाप आश्विनान. त्या देखून बाप आश्विनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. विगाराक तशेंच बाप स्टीवन आनी ताचें नांव कितें नेल्सन पॅरीस वय मू येस तेगाय ह्या सकांक आनी कोणें सकट मांडवळ केल्या हांगासर सकडांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर्व कार्मेलितांच्या नांवान म्हाका सहाय केल्या बाप टोनी
बाप रोवेल तशेंच क्रिस्टी हांगा आसा क्रिस्टोफर रॉड्रिग्स हाच्या नांवान सगळ्यांच्या नांवान ह्या तेगांय यासकांक ह्या मंडळीक हांव देव बरें करूं म्हणटा जोरान ताळयो पेटा सगळ्यांक थँक्यू सो मच. कशें विसरूं तुमकां आयतार तुमी आयिल्ल्यात हांवें चिंतलें आयतार असो लोक हो रितीर असो न्हय म्हण चिंतलें कित्याक म्हळ्यार जायतो दबाव म्हाका आसलो कितलीं जाणां येतीत हांगा जायतें काम आसा सांजेर भुरगीं येतात ट्युशन आसा वयमू हें सगळें आसल्यार सोमारा पळयता लोक ताच्यानी चड आसलो मंगळारा सोमाराच्या की चड आसलो आनी आज पळयात त्या देखून देवाक अर्गास दिवंक जाय ही मागण्याची रूस हांगासर आसून ह्या शहरांत आसून तुमकां देवान दिल्या आनी विगार आनी सहाय्यक विगारांक शाबासकी पाठवंक फोव कित्याक मागण्याचें बोळ रूस आजुनूय तांणी जिवाळ दवरल्या देखून हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक बाबांनो आनी भयणींनो देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. आनी म्हाका सरप्रायज एक आसलें तें जावन आसा हांव इतलीं 5 वर्सां जातात म्हाका एप्रिलांत वर्द मेळून जायत्या फेरगजांक रितीर गेलां गोंयां बेंगलोर आनी मंगलोरांत कोणी म्हाका अशें एक अणदिवनांतल्या रितीर जावच्या पयल्यांत कोणी मिस्टर ऑरिक पिंटो ताणें टायप करून फोटो घालून प्रिंट कान लॅमिनेट करून म्हाका हाडिलां बरी जाल्यार रितीर म्हूण सांगूंक बोवर तो संतोश म्हाका बगलो तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूंक बाबांनो आनी भयणीनो. तर अखेरेक म्हजी एक विनंती आमचे खातीर मागोवंक विसर नाकात. हांवें हरये कडेन सांगचें आसा हांगासर याजक सेवा दिवन आसात आमी कुटुंबांत आसांव कार्मेलीत जायते याजक सांगात आमी आसांव पूण हांगासर विगार आसात सहाय्यक आसात थोडे कडेन एकलेच आसात आनी आमी चिंताव तांणी तें विंसलां जिवीत जियोवन दिते ना तेयी मनीस. थोडे कडेन मिनिस्ट्रीक येतालो संडे मिनिस्ट्री कितलो पयस आसा इगर्ज आनी लोकांनी येवचें शनवारा मिसाक आनी आयतारा मिसाक मात दुसऱ्या दिसांनी एक श्रुत आसता केवल लोकांची सेवा करीचें म्हणल्यार एका इराद्यान बाबा आनी भयणी आनी त्याच याजकांचें त्याच सिस्टरांचें आमचेच खातीर सेवा करच्या मनेऱ्यांचें नांव आमी पाड करता वॉट्सॅपार आयिल्लें सगळें फायस करता चिंती नासतना हांवें यासक हांगासर वावर करचे यासक आमी मनीस अस्कत तुमचे सुभावांनी भयणी सिस्टरां आसात त्या देखून तांकां थोडो सांगात दिया थोडो वेळ तांचे सांगात करचिया कितेंय वयर सकयल उलयतात जावंक पुरो कितेंय या थोडे पटी तांच्या टेन्शनार जावंक पुरो आमच्या घराय हें घडटा वैगी न्ही आमी आशिल्ले बरींत आमकां रिएक्शन मेळना पूण तेय मनीस थोडे पेटी येवन उलोवचें गी सूख दूख तांचे सांगात करसूचें गी मोगान आसचें गी खंडीसावन तांकां भोगतालें बेंदूरचो फिरगज बेंदूरचो लोक क्रियाळ जिवाळ तितलेंच न्हय मोगाळ जावन आसा हें म्हाका आयकूंक मेळोंक जाय. घरा रिक्त आसतना संतोश जाल्यार इगर्जेक रिकता नाय तो संतोश तुमचे तावन हावाश येता आमचे खातीर मागा विघरा खातीर सहायक विघरां खातीर मागा सुमेस्तां खातीर एकामेका खातीर मागया देवान हे दीस फावो केल्या खातीर अर्गां दिवन त्या सुमयाक जोरान ताळयो पेटोवन ही रितीर संपोवया. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. अखेरेच्या आशिर्वादाक उबे रावया. प्रार्थुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांक आत्मीक वखद जावच्याक हो उंडो आनी दाखवायनाचो संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला तो आमच्या केस्तीचें कारण जावंक निर्मिनाका बगार ताजे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळा शिकर म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळं मी ताळयो पेटून जोरान ताळयो पेटून सगळीं जय ಕೊಡುವಾ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ
San Sebastian, Sebastian, Baghevan Kursaci Kurve, Nivaram Kamche Deva Amche Dusmanantli, Bapace, Putace, Pavitratmache Navi. Amen.